अंगणवाडी तांकां जे 30 दिसां पयलीं 40 दिसां पयलीं सांगलेलें पयलीं रे म्हाज्या बंगल्यार येवच्या पयलीं तें आयज सांगलें तांकां स्ट्रायक तेंच्यांनी कित्याक केल्लो हें म्हाकाय खबर ना. हांव परत सांगता फाटल्या इलेक्शना पयलीं ती स्ट्रायकाक येयल्ली पयलीं तेज्या पयलीं 10 काय 15 दीस पयलीं फायलीर सायन मारलेले तेंचे जे डिमांड आसले तेंच्यांनी थोड्या जाणांनी तांकां पिशी गेल्ली आनी आतां तेच सांगलें मान्य केलें फक्त अपॉलॉजी म्हणून कितें वर्ड आसता तो कार्ड म्हणपा हांव म्हणटा कार्ड जाल्यार म्हाका कितें म्हटलें म्हाजी माफी मागची हांवें केन्ना कोणाक सांगूंकूच नासलें ती बंगल्यार येयल्लीच कित्याक येयल्ली ती म्हाका खबर ना तें कोणी तरी तें धाडलेली म्हणटा पळय तसोच प्रकार तो तांकां बाबड्यांक 40 दीस थंय वगी बेश्टी तो कोण तो तुमचो तो एकटो लिडर आहा पळय न्ही रे तेणी तांकां ती पिशी केल्या हांव सरळ सांगता तुका ताका कांय सद्या खंयचेच ताजें चलना आसतलें पूण खंयची तरी लिडरगिरी करपा खातीर तो बेश्टो भोंवता येवटेन तेणी अक्षरशा तांकां त्रासान उडयली ती जर आजुनूय हांव सांगता आय एम ऑन रिकॉर्ड तूं ती फायल काडून पळय वुमन एंड चायल्डाची तेंच्यांनी जे डिमांड सांगलेले कितें तरी आपली रिटायरमेंट 6 लाख जावपाक जाय तेंचो पगार 2-2 हजारां कितें वाडोवंक जायो तो आनी तेजे बाकीचे सगळे डिमांड तेंच्या स्ट्रायकाच्या पयलीं 10 काय 15 दीस पयलीं सायन मारलेलें हांव सरळ सांगता आनी म्हाज्या बंगल्यार येयल्ले पयलीं रे तेन्नाय तेंच सांगलेलें हांवें तुमकां म्हणटा कोण आनी म्हणटा सगळ्यांत तर गाळी कोणाकूच सांगना म्हाकाच सांगला परत सांगता आनी पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट काय खबर ना रे म्हाका ताजेर तें आतां स्पिकरा जाणार स्पिकर जाणार ते आपलेच डिस्क्वॉलिफाय करपाक लागले चला फाल्यां मेळुया